Jesu mogar uta Kitlo movar ishtam so Amche sangeeti sraddha Ka samban salata Kache bagar erkon asa Sampun pritmo kartolo Kaso sangatam kantika Mando daivik okaso Kache bagar erkon asa Sampun ritmo kartolo Taso sangatam kantika Mando daivik okaso Kakultachi ke diwo Moti soto yoto Vechi katya kotun Aplarakan anaka Bapa dita tangka kopso Urpe shela netaita Aplerak mastangkangka Chetay to eksata Bapak ditatangka kopo Urpe shela netaita Aple sực mastangkang abo Chetay to eksata Mogar ishta Jesu soya Sesna taon mogar telya Mantau sai batu so Sapon karta namaskar Satu amso isya sastra Jini satas kabali Nirmi ami bokum tuka Rupaki sargari Zatu amso ishya sastra Jini satas kabari Nirmi ami bokum tuka Rupaki sargari मुगाळ भावानो आणि बहिणीनो सोम्या समकर आम्ही दिंभ्याने आसा ह्या वक्ता तसो अनुभव सोडूंक आमकां आमी तयार करया या म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजन वा वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो म्हणलो सोमी
ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान ह्या वक्ता खरोच हाजीर आसा. आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार आमकां धैर्यान भरसो, आमकां आदार दिवचो, आमकां सांगात दिवचो. सोमी आमचे समकार आसा. हर एक दीस म्हणल्यार बरें आमचे लागीं तो उलोवंक आशेता. ताच्या गोपांत रावोंक आमकां तो आपयता. पूण सबार पावटी सोम्या सांगाता रावोंक आमी सुकोन पडटा. आमच्या दिसपडत्या वावरांत आमी इतले मग्न आसावगी सोम्या सांगाता वेळ करसूंक आमकां वेळ ना. एक सोम्या सांगाता थोडो वेळ रावोंक आमकां वेळ ना. पूण आज म्हाका आनी तुका हो वेळ फावो जाला. सोम्या लागीं थोडो वेळ आमी करसिया. आमच्या कश्टा वेळार सोम्याचो आदार मागल्यार मात्र आमी पावना. पिडा शिडा कश्ट अनवरां येताना सोम्या लागीं येवन सोम्या म्हाका राख बचाव कर, म्हज्या पिडेंतले गूण कर म्हळ्यार मात्र पावना. पूण हो वेळ म्हाका मेळ्ळा. सोम्यान म्हाका दिला. ताणें म्हज्या जिवितान केल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवचो. थोडो वेळ मौनपणी सोम्या सांगाता हो वेळ आमी करचोवया. आमच्या कुडीचे दोळे आमी धांपया. आमच्या आत्म्याचे दोळे आमी उक्ते करया. जे सुरवेल्लें गीत आमी गायिल्लें आसा, दुलोप जेजो मोगाळ उदार, परत्यान एक पावटी ताचें पयलें चरण आनी दुसरें चरण आमी चीत दिवन गावया. दुलोप जेजो मोगाळ आमचे संगीत आमकां सबन सलयता ताचे बागा हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोगतलो ताचो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोग
तासो ताचे बाग हेर कोणा संपूर्ण प्रीत मोकरतलो तासो सांगा आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो मुगाळ भावानो आनी भयणीनो कितल्या अपुरबायेची उतरां पळया दुलोबचेचो मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो एका इश्टा भाशेन आमचे सांगाता जेजू आसा आमी एका इश्टात हांव कितें सकड आशेत हांव तें आमकां जेजू दिता आनी हांगासर दुसरें वाक्य थंयसर लायन आमी पळयलें आमचे सांगाता दीस रात तो रावता केवळ आमी कश्टार आसल्या वेळार मात्र न्ही आमी संतोषाच्या वेळार मात्र न्ही आमचे सांगाता सदांच जेजू आसा आमच्या पैना वेळार हर एक मेट आमी काडटना जेजू आमकां आदार दिता कितलो बरो इश्ट पळया ह्या संवसारांत आमी मनशां आसा आमकां आदार दितलो कोण आसा म्हजी म्हणली सकड आसात म्हजी कुटुंबादारां आसात म्हजी भाव भयणी आसात म्हजी भुरगीं आसात सकड आसात पण सबार पावटी आमी उसारचे सवाल म्हजे सांगाता कोण आसा जेजू आसा जेजू म्हजे सांगाता सदांच समकाता केवळ आसा मात्र न्ही जेजू म्हजे सांगाता तो म्हजो संपूर्ण रितीन मोग करता सुम्याचो मोग आमी साकलागी आमी थोडे फावटी उसारचे आसा म्हजो मोग करतलो कोणी ना सक्तांनी म्हाका सांडून घाल हांव एक सोरो आसा एक सोरपण म्हाका भोगता पूण जेजू म्हणटा भिये नाका बाये भिये नाका बावा हांव तुजो मोग करता म्हजो मोग जाण आसा आनी मोगाचें प्रतिरूप जावन जेजून कितें केलें खुर्सार आपणाकच ताणें खाली केलो पळया मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर देवाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान आपणाकच खाली केलो पळया कितलो व्हडतो मोग जेजू आमच्या इश्ट आसूं दुसरें चरण भक्तीन आमी गावया ताची केथी ओर्थी मोती सो दर्यो तो वेची आत्म्या पोटलून दरता आपल्या रक्तान नाणयता बापा दिता तांका ओपो कुरपेशेल्या नेटयता आपले रक्मास तांका खावो तांचे थंय तो एक जाता
पापाक दिता तांकां वोपसू खुरपेशेल्यान नेटयता आपले रक्मास तांकां कावो तांचे दैतो एक जाता. कितली अपुरबायेची उतरां दुसऱ्या चरणांत आमी गायली. काकुळटीन बरयलो, बिरमोतीन बरयलो दर्यो तो. कितलेशे पावटी आमी पातकान सांपडल्या. हरी एका मेटांनी सोम्याच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आमी कितें केलां? सुकून पडल्या. म्हज्या उतरांनी, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या करण्यांनी आमी पाताक आदारला. आनी सोम्या म्हाका दिंबियांनी येवन सोम्या म्हाका बक्षी म्हणून मागल्ल्या वेळार सोम्यान कितें केलां? म्हाका बक्षिला. कशें वेचीक पुताक ताच्या बापायन मोगान स्विकार केलो, तशेंच आमकां तो मोगान आरयता. आमकां तो राखून आसा. सुकून गेल्ल्या वेळार आमकां तो सोदून येता. पळया कितल्या वर्त्या बिरमोतीचो सोमी आमचो इश्ट. आमकां ताणें आदुरे सोडूंक ना. आमकां ताणें एक बासावणी केल्या. हांव तुमचे सांगता सदांच आसतलो. आनी उंड्या रुपी सोम्याक आमी कितले पावटी येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जाता, तितले पावटी आमी ताका स्विकार करता. पूण आमी आमकांच विचारूंक जाय, सोम्याक हांव स्विकार करूं फावोगी? जे कितें इसाया प्रवादी, जेरेमिया प्रवाद्यान सांगलें आसा, हांव मेळ्या वटांचो न्ही. कितले पावटी वायट हांवें उस्सारला. कितलेशे पावटी म्हज्या दोळ्यांनी वायट हांवें देखलां. कितलेशे पावटी म्हज्या मोतीन हांवें वायट चिंतनां आठयल्या. कितलेशे पावटी म्हज्या करण्यांनी वायट हांवें केलां. बरें हांवें करी जाय आसलें, पूण सोमी पळया बिरमोतीचो दर्यो तो. सोम्याचे पाटलावदार आमी. तिसरे चरण चित दिवन आमी गावया. मोगान इश्टाची सोम्या सस्तावन करतेल्या मानता सायबा तुजो उपकार. सर्पण करता नमस्कार. तूं आमचो इश्ट्या सस्ना जी जातस काबारी
तुका प्रभागी सरकारी जातो आमचो इश्ट्या सोसरा जी जातस काबारी निर्मी आमी बोगुं तुका बागी सरगारी. मुगाळ भावानो आणि बहिणीनो, आमची आशा एकच आसा, सुम्याक पळोवची. आमची आशा सगळ्यांची एकच आसा, सोम्याक भेटची. आमच्या सगळ्यांची आशा एकच आसा, हर एक दीस सोम्याक अनुभव करची. Experiencing the Lord. Have I experienced the Lord? आम्ही ह्या संवसारांत ससनाक जिवंक आयिल्ल्याव न्ही. एक दीस हो संवसार आमी सांडून वचोंक. ह्या संवसारांत बरें जिवीत हांवें जिवंक आसा. बरें जिवीत जिवंक म्हाका असाध्य न्ही, साध्य तें. तर आमच्या दोळे आमी दंप्या. आमच्याच जिविताचेर एक नदर आमी घालया. आज हांव सोम्याक भेटोवंक आयला. सोम्या लागीं उलोवंक हांव आयला. सोम्याक मेळोवंक हांव आयला. वर्त्या इश्टाक मेळोवंक आयला. सोम्याक मेळचें भाग म्हाका फावो जाला. सोम्याक मेळचे तसले बरेशे गूण म्हज्या जिवितांत आसात गे. कितलींशीं जाणां सोम्याक मेळोवंक आशेवन आसात. सोम्याक भेटोवंक आशेवन आसात. सोम्या लागीं उलोवंक आशेवन आसात. पूण सबार जाणांक हो अवकाश मेळोंक ना. म्हाका आनी तुका मेळ्ळा. थोडो वेळ मौनपणी सोम्या सांगाता करसूंक आमकां आमी आयती करया. मातेवाच्या 17व्या अध्यायान वाक्य 8 थंयसर
ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाताना पेद्रून म्हणली उतरां आसात. सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. सोम्या सांगाता करशिल्लो वेळ निर्फळ्ळें. आमी जाणा मार्ता आनी मरियेच्या जिविता विशांत एक स्त्री जावन मरी कितें करता, सोम्या लागीं ती बसता आनी ताचे सांगाता वेळ करसिता. सुदैवांच्या संप्रदाया प्रमाणे स्त्रियांक दादल्यांचो पाटलाव करूंक नातुल्लो. केवळ दादल्यांनी मात्र एका मेस्त्रीचो पाटलाव करूंक आसलो. स्त्री आनी दादल्यांचे शिस जावंक नातले. पूण मोरी हांगासर कितें विंचता. राब्बी मेस्त्रीच्या पांया तळा ती बसता. जेजूच्या पांया तळा ती बसता. जेजू सांगाता थोडो वेळ करसिता. जें कितें समाजेंत बहिश्कार म्हण आसलें ताच्या विरोध मोरी वेता आनी जेजू सांगाता थोडो वेळ करसिता. आज आमच्या समाजेंत तशें ना. सोम्या सांगाता आमी येवया. सोम्या सांगाता आमी बसया. सोम्या सांगाता रावून ताच्या प्रेरणान भरलेलें जिवीत आमी जियेवया. ह्या मावसाच्या वाटेर आसल्या शिसांनी उद्गारले हेंच जावन आसा. निराशेन ते आसले, कंगाल ते जाल्ले. आमचो मेस्त्री आमचे सांगाता ना म्हणलें तांकां भोगुल्लें आसा. आनी ह्या वेळार जेजूचें हाजीरपण तांकां एका रितीन बरवशान भरता. देखून ते शिस म्हणटात आमचे सांगाता राव. Lord be with us. They experienced the Lord. सोम्याच्या उतरा मारिफातच सोम्याक ताणी अनुभव केल्लो आसा. एक गीत आमी गावया. तुजे लागीं आयल्या ए सोम्या. पांचसंको 351 तुमच्या कोंकणी भक्ती गिता बुकात 351. तुझे लगी आया ए सोम्या. तुझे लगी आया ए सोम्या. महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा. महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा. तुझे लगी आया ए सोम्या. तुझे लगी आया ए सोम्या. महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा. महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा. तुझे लगी आया ए सोम्या. तुझे लगी आया ए सोम्या.
कृपे सागोरा दर्शन दी 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 चला की आया ये सोम्या चला की आया ये सोम्या महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या राया सर्गींच्या दर्शन दी 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा महिमा आणि स्तुती तुका साव सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या आम्ही सगळं सोम्या लागी आयल्या आम्ही सगळं सोम्या लागी आसाव राया मुखार आम्ही आसाव आमचे मागणे इतलेंच आसा दर्शन दी तुझे लागी आमी आसाव सोम्या आमकां दर्शन दी मुगाळ भावानो आनी भयणीनो 12 वर्सां लुकाच्या अध्यायांत आमी पळयता 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळून आसली स्त्री ती कितें आशिल्ली कितें आशिल्ली ती
सोम्याचें आंग वस्तोर आपडूंक ती आशेली. इतलेंच तिची आशा आसली, सोम्याक हांव आपडल्यार पुरो हांव गूण जाताली. आनी कितें केलें? त्या लोकाच्या केटी मदें जेजूक ती आपडूंक आशेता. जेजूक तिणें आपडलें. जेजूक तिणें आपडलें आनी कितें जालें त्या स्त्रिये थंय? तिची पिडा गूण जाली. पळया, साबार जाणां लागीं गेल्ली आसतली ती स्त्री, आमी आयकलां हाचे विशयांत. पूण कोणा वरवीं ह्या पिडे वरवीं ह्या पिडेक वखद मेळ्ळें ना. केवळ जेजूक तिणें आपडलें आनी बरेंपण तिणें जोडलें. आज म्हजी आनी तुजी आशा कितें? हांव कितें करनासा? हांव आज कितें करूंक फुडें सरता? सोम्याक आपडूंक हांव उर्बेन तयार आसा? ना, हांव संवसारी संगती म्हाका जाय. म्हजी आनी तुमची आशा कितें आसा? सोम्याक आपडची? पळया, त्या स्त्रियेचो भावार्थ पळया. अशुद्ध म्हणून तिका लेखिल्लें आसा समाजेंत, कित्याक रक्तस्त्रावाची पिडा तिका आसली. पूण कितें केलें? सोम्याक तिणें आपडलें. जेजूक तेणेच्यान पाशार जाताना तिणें आपडलें आनी ती गूण जाली. मातेवाचें जिवीत पळया. सक्कट ताका आसलें, पूण कितें उणेंपण ताचें तें आसलें. लोकांनी ताका पातकी म्हणून वलयल्लो आसा. इज अ सिनर. पूण कितें बरेंपण ताणें केलें? सोम्याक ताच्या घरांत ताणें स्वागत दिलो. सोम्याक ताच्या घरांत ताणें स्वागत दिलो आनी थंयसर बदलावण जाली. सोम्यान एक बरें लिसांव आमकां शिकयलें आनी मातेवाच्या जिवितांत बदलावण जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. झाकेवाचें जिवीत पळयव्या. थंय सोम्याक ताच्या काळजान घेवन ताच्या घरांत घेवंक आशेवन आसलो आनी सोमी ताच्या घरा आयलो. आनी कितें जालें? झाकेवाच्या जिवितांत ती बदलावण जाली. आज म्हाका आनी तुका कसलो उलो आसा सोम्या, मोगाळ भावानो आनी भयणीनो? सोम्याचें दर्शन हांवें अनुभव केल्यार मात्र पावना.
सोम्याक म्हज्या घरा वेल्यार मात्र पावना, पूण म्हज्या जिवितांत बदलावण जावंक जाय, परिवर्तन जावंक जाय. आमी तयार आसांगी. आमच्या मेळेपणांतले, आमच्या वायटांतले भायर येवंक हांव तयार आसांगी. लोक म्हाका नाना रितींनी आपयता जावं पुरो, हांवें पातकी म्हणून सांगता जावं पुरो, कित्याक म्हज्या उतरां, करण्या आनी देखी मारिफात संवसाराक हांवें पातकी म्हूण दाखयलां. पूण आज म्हज्या जिवितांत बदलावण जावंक हांव तयार आसांगी. हांवें बदलावण जायचें, परिवर्तन हांवें जावंक जाय. ह्या दिसांनी मोरयेचें नवें आमी करना साव आनी मोरी मायचें जिवीत आमी पळोवया. मोरयेन कितें म्हळें? बडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार तुज्या उतरा प्रमाणे, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. दाय वील बी डन, माय वील बी डन म्हणून ना, म्हजें जाल्ल्या बरी, चिंतल्या बरी जावं दी म्हणून तिणें सांगूं ना, दाय वील बी डन तिणें म्हळें. आनी जें कितें उतर देवाक तिणें बासयलें बडव्या मुखार, तिच्या चलत्या जिवितांत तें तिणें पाळलें जावन आसा. देवाच्या योजनाक खलती मान ती घालता. तर आमच्या चलत्या जिवितांत सोम्याक आमकांच आमी समर्पया. एक बरें जिवीत जियोंक आमकांच आमी तयार करया. सकड आमी दिमी घालया, गव्या गीत सगळोच जेजूक समर्पिता. कुशेन सर हांव ओपसिता. समर्पिता गोषेणसर हांव ओपसिता. सदां मोकळ ताचेर पातयेर ताचेच थंय हांव जियेता. सर्वच हांव दिता जेजू. सगळोच म्हाका सकड म्हजे वायट सकड म्हजे थंय आसले बेळेपण तुज्या पांयां तळा समर्पिता जेजू. एक नवो व्यक्ती म्हाका कर, परिवर्तन जालो व्यक्ती म्हाका कर. एक बरें जिवीत जियोंक म्हाका तुजो आदार लाभय. सर्वच हांव दिता, संपूर्ण रितीन तुका समर्पिता जेजू. एक नवो दिशा म्हज्या जिवितांत हांव जोडटा. घव्या परत्यान एक फावटी सर्वच हांव दिता. सर्वच दिता, सर्वच
दिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता दुसरे चरण आमी गावया सगळोच जेसू समर्पिता ताच्या पांयां सरपडटा लौकीक कुशाय ससांता काणगे सोम्या म्हाका सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळोच जेसू समर्पिता सोम्या म्हाकाच हांव दिता मोगण सक्तेन म्हाका तुंब आशीर्वाद मुझे नभ सर्वस्व सगळ म्हणजे वाईट चिंतना सगळ म्हणजे वाईट सवय म्हज्या आत्म्यांत असलें सगळ मेळेपण म्हज्या मोतींत असली सगळ वाईट चिंतना म्हजे वाईट उलोवणे म्हजो राग म्हजो द्वेष मोसर असली सगळ चिंतना सोम्याक समर्पिया सोम्या म्हाका तूंच जाय सोम्या तुजो आदार असल्यार म्हाका पुरो सोम्या तुजे वरवीं मात्र एक बरें जिवीत म्हजे वरवीं जिवंक जाता देखून म्हजें सर्वस्व हांव तुका समर्पिता म्हाका बरो व्यक्ती कर म्हज्या वायटांतले म्हाका निवार म्हाका सगळ बरी वाट दाखोवचो त्या सोम्यातय आमचो भावार्थ आमी तीर करया सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सकड आमी आमची बसका स्वीकार करया आमचे दोळे आमी धांप्या मागण्याक सहज जाल्ली बसका आमी स्वीकार करया आमचे केंद्र केवल येवकरिस्तांत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी कंसोवया आमी आयल्या जेजूक भेटोवंक आमी आयिल्लो प्रमुख उद्देश आसा जेजू लागीं थोडो वेळ करचो जावंक बरो जायत्य समस्या आमच्या मोतींत आसात आमकां कश्ट आसात कुटुंबांत कश्ट आसात
भुरग्यांत हांव आमकां कश्ट आसात, हेर जायते समस्या आहात, सकट जेजू जाणा. पण ह्या वेळार थोडो वेळ जेजू सांगात आमी करचुया. आमकां जेजूक समर्पया. सर्व रितींनी सोम्या हांव तुका दिता म्हणून हांवें सांगलें, आमी गायले. मुखार भावानो आनी भयणीनो, सांपावल कोरीत घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 1 अशें म्हणटा, ह्या संवसारी आमी सकट पळयनारी. वी आर पिलग्रिम्स हियर ऑन दीस अर्थ. आमचे पैण संपयल्या उपरांत आमचे पैण अखेर जावचें त्या सर्गींच्या राजांत. आमी केवल तंबुमान मात्र ह्या गांवांत आसां, ह्या संवसारांत आसां. एक दीस आमचो ह्यो तंबू मोडून वेतालो. जें कितें टेंट ह्या संवसारांत आमी बांदलां तें मोडून वेतालें. वी आर ओनली द पिलग्रिम्स. मार्चिंग टुवर्ड्स the promised land. पण आमच्या जिवितांत ह्या पैना वेळार कितें सकट बरेंपण जालां. ल्हान तावन आज म्हणसर सोम्यान म्हज्या जिवितांत वर्ती कामां केल्यात, अद्भुतां ताणें केल्यात. इजाया प्रवादेचें पुस्तक अध्याय 40 आनी 9 वाक्य 15 आनी 16 अशें सांगता, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसारचो ना. God is with us always. He protects us. पण म्हज्या चलत्या जिवितांत कितें जालां? सोम्यान केल्लें बरेंपण वळखूंक ताका अर्गां दिवंक हांव सुकोन पडलां. म्हजें जिवीत त्या 9 जाणां कोडकारांक सरी करयेत. 10 जाण कोडकार आसले. सोम्या लागीं ते आयले, पिडेंतले गूण सांग मागा लागले आनी सोम्यान तांकां गूण केले. आनी 9 जाण फाटीं येवंक नात, एकलो मात्र फाटीं आयलो. थोडे फावटी म्हजें जिवीत अशेंच जालां. बरेंपण म्हाका केलां, सकट म्हाका देवान दिलां, पूण हांव कितें म्हणटा, म्हाका देवाची गरज ना. म्हाका कोणाची गरज ना. म्हजें म्हणलें सकट आसा तें म्हाका पुरो. हांव म्हजीं कोठारां व्हड व्हड करून बांदता. म्हाका देवान दिल्ल्या द्वारी म्हजीं कोठारां व्हड करूंक साध्य जालां म्हणलें समजूंक हांव सुकोन पडलां.
देवान म्हज्या शेतांत उदंड पीक दिल्ल्या द्वारी आज म्हजेच तें सक्कड आसा म्हणलें समजून घेवंक हांव सुकोवन पडलां. I have everything. I am not in need of anybody. असली चिंतना म्हज्या मोतींत आयल्यान. But if God had not given you everything, nothing would have been in your hands. देवान तुका दिनातलें जाल्यार कितेंच तुज्या जिवितांत तूं गळसूंक शकतो नाय. देखून आज आमी उडास काडया. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या, सोम्यान म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांचो जिवीतच एक वर्तें देणें देवान आमकां फावो केल्लें. ह्या जिविताक मोल बांदूंक आमी शकना. आमी इतलेंच म्हणचें देवान दिलें देवान व्हेलें. God gave and God took it. Nothing is in my hand. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. बरी भलायकी म्हाका दिल्ल्या खातीर. आज म्हाका पिडा आसा जावंक पुरो, म्हज्या जिविताच्या पयल्या वेळार पिडेंतले जैते वंशांक देवान म्हाका आदार दिला. हांवें कितें आशिल्लें सक्कट देवान म्हाका दिलां, सोम्यान म्हाका दिलां. थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा देवान म्हाका कितेंच दिवंक ना. बट गॉड हॅज गिवन एवरीथींग. ताच्या ताच्या समर्थे प्रकार देणी तालेंतां देवान दिल्या. थोड्यांक 5 दिल्यांत आसतलीं, थोड्यांक 3 दिल्यांत आसतलीं, थोड्यांक 1 तालेंत दिलां आसतलें. पूण आमी कितें करता? मातयेन पूर दवरता. थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा त्या देवाच्या उतरां मारिफात आमी आयकलां, म्हजो धनी येवंक आनीक वेळ आसा. हांव कितें करता? गम्मत मारता. आमी मागीर रडचें आसा. देवान म्हाका सक्कट दिलां. आनी आमकां कितें गरज आसा तें देवाक कळीत आसा. ताच्या ताच्या समर्थे प्रकार, ताच्या ताका देखी प्रकार सोम्यान आमकां कितें जाय सक्कट दिलां. देवाक आमी अर्गां दिवया. उडास आमी काडया आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार सोम्यान आमकां दिल्लो आदार. आमच्या बोवारी आमी पळयलें जाल्यार परिसरांत प्रकृतीच्या विकोपाक लागून कितलोसो लोक मरण पावला. देशाच्या झगड्यांद्वारे कितलोसो लोकांनी आपणाचो जीव त्याग केला, बलिदान भेटयला. जाती गती खातीर कितलोसो लोक आज आमच्या समाजान मरण पावून आसा. स्वार्थ मनशाचो. समाधानाचे खातीर जावंक एकवटान बांदलेले जिवीत जियोंक सोम्यान आमकां आपयलें आसा. पूण आमी कितें करना आसा? आनी हाचो परिणाम कितें म्हणलें हेच्या समाजेंत आमी पळोवन आसा. पूण सोम्यान म्हाका राखलां प्रकृतीच्या विकोपांतले. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सक्कड आमी उबे रावया. आमचे हात वयर उखलून धरया आनी व्हडल्यान आमी म्हणया,
अर्गां तुका सोम्या जेसू Ergan tuka somya Jesu. अर्गां तुका सोम्या जेसू Ergan tuka somya Jesu. होगलाप तुका सोम्या जेसू Hoglap tuka somya Jesu. होगलाप तुका सोम्या जेसू Hoglap tuka somya Jesu. स्तुति तुका सोम्या जेसू Stuti tuka somya Jesu. स्तुति तुका सोम्या जेसू Stuti tuka somya Jesu. मान तुका सोम्या जेसू Man tuka somya Jesu. मान तुका सोम्या जेसू Man tuka somya Jesu. आराधन तुका सोम्या जेसू Aradan tuka somya Jesu. आराधन तुका सोम्या जेसू Aradan tuka somya Jesu. जय जय तुका सोम्या जेसू Jai jai tuka somya Jesu. जय जय तुका सोम्या जेसू Jai jai tuka somya Jesu. स्तुति तुका सोम्या जेसू Stuti tuka somya Jesu. स्तुति तुका सोम्या जेसू Stuti tuka somya Jesu. सकड आमी गव्यां गीत हांवर गा दिता हांवर गा दिता जेसू हांवर गा दिता जेसू Ergan dita Jesu moja kalsa. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu kalsa. सोम्या जेसू म्हज्या जिविताच्या पैना वेळार कश्टां आकाताच्या वेळार पिडे शिडे वेळार म्हाका तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर हांव वर्गां दिता आनी गायता Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu moja kalsa. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu kalsa. भावार्थी कुटुंबांत वागून फिरगज याजका मुखांत धार्मीक भावा भयणी मुखांत म्हज्या मालगाड्या आवय बापाय मुखांत म्हजो भावार्थ तिरकन हर एका मेटा मेटांनी म्हज्या भावार्थान तिरासाण सांबाळूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक म्हाका तुवें आदार करपाक फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता Ergan dita Jesu. वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू मोजा kalsa. वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू kalsa. म्हज्या जिविताच्या पैना वेळार कितें सकड आशिल्लें तें सकड म्हाका फावो केल्ल्या खातीर एक बरें काम म्हाका फावो केल्ल्या खातीर एक बरी पतीन म्हाका फावो केल्ल्या खातीर बरी भुरगीं म्हाका फावो केल्ल्या खातीर बरी वडिलां म्हाका फावो केल्ल्या खातीर कुटुंबादारां म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता Ergan dita Jesu. वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू मोजा kalsa. Ergan dita Jesu. वर्गां दिता जेसू वर्गां दिता जेसू काळसा हांव ना फावो जाल्यार येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या वेळार उंड्या रुपार म्हज्या काळजांत येवन म्हाका तुजो संगात तुवें दिल्ल्या खातीर आनी संगातास पातकान पडोवन तुजे लागीं सूख मागोवन हांव आयिल्ल्या वेळार कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांत याजका मुखांत म्हाका तुवें बोगसाणें फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता Ergan dita Jesu. Ergan dita Jesu. वर्गां दिता Jesu moja kalsa. Ergan dita Jesu. Ergan dita जेसू वर्गां दिता जेसू काळसा ह्या म्हज्या संवसारी जिविताच्या पैना वेळार सांबाळसणाचो सांगात तुवें म्हाका दिलाय
बरे इश्ट म्हाका दिल्याय म्हज्या सुखा दुखान वांटेली जावचे तसले इश्ट म्हाका दिल्याय आनी सबार जाणांनी हांव कश्टार आसल्या वेळार म्हाका नास समाधान भोगल्या वेळार बऱ्या व्यक्ती जावन म्हाका मजत मेळिल्ली आसा तांचे जावन म्हाका आदार मेळिल्लो आसा ह्या सगळ व्यक्तीक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजान फिरगस कुटुंबांत जियेत आसतना सबार जाणांचो सांगात तुवें म्हाका दिलाय वाड्यांत हांव आसतना वाड्यांत विविध रितीन मेतेरपण जोडूंक म्हाका तुवें अवकाश दिलाय बरी तालेंतां तुवें दिल्याय बऱ्या देण्यांनी म्हाका तुवें नेटयलाय बरी बळ भलायकी म्हाका तुवें दिल्याय आज म्हणसर विविध रितींनी म्हाका तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजान हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू म्हज्या काळजान हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू काळजान देवाक आमी उलो मारया आनी गावया हालेलुया 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 अर्गांत कच्चो हालेलुया 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 सोम्यान आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन गावया गीत सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बाबुरता दनिया तुका नावारता काळजा मोना दिन वाजता तुमच्या गिता बुकां कोंकणी भक्तीक 205 205 सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बाबुरता दनिया तुका नावारता काळजा मोनान दिन वाजता सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बाबुरता दया तुका नावारता काळजा मोनान दिन वाजता शेतांतल्या पोला प्रास मोनसाती सुकण्या प्रा परत्या मोगान पोसता सोम्या सोबीत प्रकृती प्रा अंतरळी तारा प्रा
मेटयना सोम्या तुका अर्गा दिता उपकार तुजो बाबुरता दर्या तुका नावडता काळजा मनांत दिवसता मोगान म्हाका रचलाय दयेन म्हाका पोसलाय दैन्यान तुज्या बोरला सोम्याका कुर्ती बक्षिलाय हिंडाक पाटी हाडला मेसावान म्हाका आसाडला सोम्या तुका अर्गा दिता उपकार तुजो बाबुरता दर्या तुका नावडता काळजा मनांत दिवसता सोम्या तुका अर्गा दिता उपकार तुजो बाबुरता दर्या तुका नावडता काळजा मनांत दिवसता काळजा मनांत दिवसता सकाळ आमी बसया उडास आमी काडया सोम्यान आमच्या जिवितान केल्या सहर उपकार आसो हे साबार उपकार आसा ल्हान ते उपकार आसा ल्हान जावं व्हड जावं खालतेपणान सोम्या मुखार सर्व उपकारांक काळजांत तावन ह्या वेळार मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया म्हज्या कुडींत आसले सकड विश्वे बऱ्या रितीन काम करना आसा सोम्याक आमी अर्गां दिवया म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड सकड एक विश्व्याक कितें गाय जालो जाल्यार आमी जाणाव ताचें मोल कितें म्हणलें आमच्या कुडीक एक पावटी कितें जालें जाल्यार आमी जाणाव आमच्या कुडीचें मोल एक पावटी आमी सर्जरी करन पाटी आयिल्ल्या उपरांत आमी जाणाव आमच्या विश्व्यांचें मोल कितें म्हणलें पण सकड बऱ्या रितीन काम करना आसा मागीर 100% सक्सेसफुल म्हणून सांगूंक जायना वन्स इट इज डॅमेज्ड इट इज ओन्ली रिपेर्ड म्हणून आमी सांगयेत काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवया उपकारी मन आमी दाखोवया जो कोण खालतो जाता तो देवा मुखार वर्तो जाता आमचें खालतेपण सोम्या मुखार दाखोवया वी आर नथिंग बिफोर द लॉर्ड ही इज द क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएचर्स तो रचणार आमी ताची रचना मात्र ताच्या सारक्याचो आनी रुपाचो जावन देवान आमकां रचला I have in me the image of God.
how blessed we are. देवाचें उतर आमच्या जिविताक एक दिशा तें जावन आसा. देवाचें उतर कितल्याशा व्यक्तीच्या जिवितान बदलावणें कारण जालां. देवाचें उतर आमकां तें निराशी करिना, बगा तें धैर्यान भरता. कितले पावटी आमी देवाचें उतर चित दिवन आमी वाचता आयकता, तितले पावटी आमच्या काळजान आमच्या मनान एका रितीचें नवें साव आमकां पळोवंक मेळटा. हर एकल्यांक देवाचें उतर एका ना एका रितीन प्रेरण तें दिता. आमी म्हणटा देवाचें उतर म्हज्या जिविताक एक उसवाड तें, म्हज्या जिविताचो दिवो जावन आसा देवाचें उतर. देवाच्या उतराचो मोग आमी करूंक जाय. It is written by the human person but inspired by God. देवाचें उतर मनशांनी बरयलें मात्र, पूण देवाची कृपा लोकां थंय आसली. हेंच देवाचें उतर आयकूं, चीत दिवन आयकूं सकड आमी उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लुकाचो 8वो अध्याय वाक्य 22 तावन 25 पर्यंत जेजू वादळ तण करता. एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोणीर सोडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशें ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोनी भितर उदक भरून ते सर्व व्हड आपायान पडले. शिस जेजू चडशीन आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटा म्हणून बोबाटले. जेजून उठून वाऱ्याक आनी उसांबळ लारांक बेश्टायलें. तेदवा वारें वादळ रावलें आनी सकड शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शिस भियोवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी ती ताका खाल जातात. दैवाचें उतर हें. वकणे तुका क्रिस्त. सकड आमी बसया. मुगाळ भावानो आनी भयणीनो, लुकाच्या सुवार्थेंतली उतरां आमी आयकली आनी हांगासर आमी पळयलें जेजून वारें वादळ तण करचें. हांगासर जेजूची प्रतिक्रिया आनी शिसांची प्रतिक्रिया कितें म्हणलें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. जेजू कितें म्हणटा, कितें सवाल शिसांक विचारता, खंय आसा तुमचो भावार्थ? आमी मागता आमचो भावार्थ गूण कर. शिसी पळया, जेजू सांगता आसले. जेजूची शिकोवण ताणें आयकली, पूण आज जेजू विचारता तांकां, खंय आसा तुमचो भावार्थ?
आनी हांगासर शिसांची प्रतिक्रिया पळया. एपॉसल्स ऑफ जीसस कितें ते म्हणटात. वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फर्मयता आनी ती ताका काल जाता. हो कोण? स्टील दे हॅव नॉट अंडरस्टूड हू इज जीसस. आमच्या चलत्या जिवितांत अशेंच जावंक साध्य आसा. ह्या दिसांनी दिसाळीं पत्रां आमी वाचलीं जाल्यार एका रितीचें बियाचें वातावरण आमचें तें उपजोवंक साध्य आसा. What do we read in the daily newspapers? The death of the children, the death of young people, and we see mob lynching आसत जाला. mob lynching आमी म्हणटा. आनी ह्या दिसांनी जाती गाती खातीर कितें सकट जाती आसा आमच्या समाजेन, आमच्या परिसरांत. वॉट इज हॅपनिंग? इनोसंट आर डायिंग. इनोसंट पीपल आर डायिंग. पळया ह्या दिसांची माध्यमां आमकां कितें करतात पळयतात आमकां भीत दिसता. काल जाता तरणाटे मरतात, भुरगीं मरतात, डिप्रेशन केस सोडून वतात, शिकाप आसा सकड आसा, जॉब ना. वॉट इज हॅपनिंग? कॉम्पिटिशन इज हॅपनिंग. एक्सपेक्टेशन्स आर मोर. If you are not reached to the expectation of a company, you are removed. हे हांवें सांगाचें म्हणना, तुमकां कळीत आसा, तुमच्या भुरग्यांनी सांगचें. मम्मी डॅडी केदाळा म्हाका काडटात म्हणलें गोत्तू ना. वर्क प्रेशर. एक पावटी कंप्युटरा मुखार आमची भुरगीं बसलीं जाल्यार तांकां जेवण जेवंकय पुरसोत ना, एक मिनीट उलोवंकय पुरसोत ना. When the time is to end up the work, there is a meeting. आधुनीक दिसांनी आमची कुटुंबां पळया, आमची कुटुंबां पयलींच ल्हान आसात. नಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕು, सड्ड म्हळ्यार येराडू. आनी ती दोन आमी आश्चिंत घरां 4 जाणां, पूण आमच्या घरांनी समाधान आसा. There are in some families कंडीस जावन जनरल हांवें सांगचें, थोड्या घरांनी कंडीस जावन सांगाता आसात, मोगान आसात. पूण थोड्या घरांनी कितें ल्हान कुटुंब जाल्यार थंयसर वेगळाचार आसा. एकच आवय भुरग्यां मदें, भुरग्यां मदें, आनी जर तर भुरग्यांचें काजर जालां जाल्यार तांचे मदें होंदाणिके म्हणलें आमकां पळोवंक मेळना. वॉट इज हॅपनिंग इन आवर सोसायटी? वॉट इज हॅपनिंग इन आवर ओन हावस? आमच्याच घरा कितें जावन आसा? आनी असली सकट जायतीं कारणां आसा, जायते दाखले तुमच्या मुखार दवर येता. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ सोम्या तें तिरा सागे. We are shaken by our faith. आनी एका रितीन हांगासर म्हणयत आमी कितें, जें कितें आमी दोतोनीन सकड शिकून आयल्या तें आमच्या जिवितांत आमी सारकें जाणा जावंक सुकोवन पडल्या. आनी आयच्या संवसारा प्रमाणे जियेना जाल्यार आमी कितें जाता, आमकां म्हणटात यो आमचे सांगाता ना, ही इज नॉट विथ अस, ही इज इन ए ओल्डन ट्रेडिशन, आणखी आदल्या काळार तो आसा. पळय आज जेजू असले सकड बियाच्या वातावरणांत आसतना आमकां धैर्यान बरोवंक, धैर्याची मेटां काडूंक आनी ताचे लागीं येवन ताच्या भावार्थांत तिरासाण सांबाळूंक आमकां आपोवणें दिता. पळया आमी जेजू लागीं आसा, पूण जेजू लागीं आसल्यारय शिसा बरी आमी कितें म्हणटा, सोम्या आमकां राख, आमी बुडते आसा. आनी जेजू म्हाका आनी तुमकां हेंच सवाल करता उण्या भावार्थाच्यान,
हांव तुमचे सांगता सदांच आसा तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी निराश जावचे नाका कंगाल आमी जावचे नाका देदेस्पोर आमी जावचे नाका सोम्याचो आदार आमी मागया कितले आमी सोम्या लागीं येता तितले धैर्यान भरून तो आमकां आदार दिता तर आमच्या भावार्थांत तिरासाण सांबाळून सोम्याचो आदार आमी मागया सकड आमी दिंबी घालया आमच्यो विनवण्यो आमची प्रार्थना ह्या वखदां सोम्या समोर दवरया भावार्थान कितें आमी सोम्या लागीं मागल्यार तो आमकां रित्या हातांनी पाटी धाडिना कोण सोम्या लागीं भावार्थान मागता तो निराशेन पाटी वचना आमकां कितें जाय आमच्या पयना वेळार संवसारी पयना वेळार कितें सकट जाय भावार्थान सोम्या लागीं मागया आमच्या कुटुंबान पिडेस्त भावा भयणी आसा जाल्यार कामाच्या सदनेर आमची भुरगीं आसा जाल्यार परगांवांत वावर करचे आमचे कुटुंबाचे सांदे आसा जाल्यार तांचे पासत आमी मागया सबार जाणांनी आज हांव हांगासर येता म्हणटा आसतना आमकां मागोवंक सांगलां म्हजे खातीर माग त्या आराधना वेळार म्हजो उडास काण आनी म्हजे खातीर माग म्हणून सांगलां आमी मागया आमच्या बोवारी शांती समाधान स्थापीत जावचे खातीर मागया आज आमच्या दियेजीक देव आपोवण्याची मस्त गरज आसा देव आपोवणी भोवणी उणी जावन येतात ह्या जगातें धर्मिकातें भुरग्यांक आकर्शण म्हणलें ना उक्त्यान म्हणटात म्हाका पाद्राप जावं नाका म्हाका सिस्टर जावं नाका कारण कितें गोत्तो ना आमकां पाद्रापांची गरज आसा आमी म्हणचे आमच्या हर एका कार्याक फादर तुमी आयल्यार कितलें बरें धार्मीक भावा भयणी आमच्या कुटुंबांत खंयच्याय कार्याक हाजीर जाल्यार आमकां व्हडतो संतोश जाता देखून आमच्या भुरग्यां पासत तांणी देव आपोवणें विंचून काडच्या देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन सोम्याच्या शेतांत वावरूंक उर्बा दाखोवच्या पासत आमी मागया आमकां सगळ्यांक एक मिसांव दिला ह्या मिसांवा प्रमाणे जी येवंक सोम्याचो आदार आमी मागया
विविध समस्या आमच्या कुटुंबांत आसात जावंक पुरो ह्या समस्यांक परिहार मेळच्याक सोम्याचो आदार आमी मागया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. Sacramenta Sestanaman koruya Purvila rupa botla Novioriti adarya Salvon vecha ıstıt visya Bavartaci boltepya Zseba Zisputa Vurasani stutiza Podvi mahimasasna Ekastalya Sita Tuka dogaincha spirita Samasami navarta Pratuhyam ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. सोम्या तुझ्या नावाला मी सांगता मेळ्या संतोषपुरीत काळजान तुका हसिता तुझे मोरण जीवनपण मी समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवून दारा उपकारांक तुझ्या अर्गादिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला उर्साच्या मरणांत जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नांवान सांगाता मेळ्या संतोष बोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सगळी जेवणाक तुझ्या आमी बागेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक फिरगस कुटुंब जावन ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटिली जावन आमी सकड संगता जमल्या. सक्रामेंतान आसल्या जेजूक संगता थोडो वेळ आमी करशिलो आनी ताचो अनुभव जोडूंक आमी थोडो वेळ प्रयत्न केले. आनी सोमी आमचे सांगाता सदांच आसा म्हणल्यार बरोवशान बरोवंक आमकां आपोवणें मेळ्ळें. आनी आयचें देवाचें उतर आमकां जें कितें सोमयाक आमी दिता तें आमकां मेळटा म्हणलें आमी जाणा जाता. पूण साबार पावटी उपकारी मनाचें जावं सोमयाक आमकां समर्पोवंक आमी चुकोन पडटा. ह्या खातीर त्या सोमया लागचें बोगसाणें आमी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसर सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आंवकार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट, सोमिया काकूळट, क्रिस्ता काकूळट, क्रिस्ता काकूळट, सोमिया काकूळट, सोमिया काकूळट. प्रार्थना. महिमा देवा सखी आनी शांती ताच्या इष्टा सोसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वोत्पेता देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वागणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूळट. तू बापाच्या उजव्या पोस्ताय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच न्हू पवित्र, एकलोच न्हू ईश्वर, एकलोच न्हू परमेश्वर. आमेन. आमेन, 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 आमेन.
पावोया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन बागेवून लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सान पावलन कोलोसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्ली तवळ तावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता. संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूण जाणवे मारिफात सर तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. ताजे महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टा मदें उल्हास बरीत दीक सोंसणीकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायज्यांत भागीदार जावचें. देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी आर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवींतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडून पावल्यांत. त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पदकाचें बोगसाणें. देवाचें उतर हें. देवाची ओडकार. जनांगाची आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनांगाची आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हसिया. जनांगाची आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. किन्नारी हाती घेवन गितां गाया. विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुत्तुरी कोम फुंकून सर्वेस्पराया जैत मागा. जनांगाची आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. जनांगाची आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या.
Alleluia, 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 Alleluia. या म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उडतालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडीतावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. ताणें उलोवंक जाता सिमांवक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणीन आसल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणा कुमो करिशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक फातकी मनीस. तांणी धरिल्ले मासलेचे रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव विजमीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फोडांत तो मनशांक पागतलोय. दोणी तडीक हाडटा सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. दैवाचे उतर हे कोकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, लुकाच्या शुभ वार्तेंतलीं उतरां आमी आयकलीं आनी आम्हा सर्वांक सोम्याचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिला म्हणल्या विशयांत आमी जाणा जाला. आमी सोम्याक कितें तरी दिवंक जाय. सोम्यान आमकां आपयलां, एक मिसांव आमच्या हाती दिला आनी ते मिसांव संपूर्ण करूंक आमी सक्टांनी ह्या संवसारांत वावरूंक आसा म्हणलें आयच्या शुभ वार्ते मार्फत आमी जाणा जाता. आनी हाका सीमीत जाल्ले प्रमाणे विविध रितीचे लिसांव आयच्या वांजेला मार्फत आमी जोडूंक शकता. आनी कसली सक्कड लिसांवां आयच्या वांजेला मार्फत आमी जाणा जाता. पयले लिसांव आसा, कितें आमी देवाक दिता ताचो प्रतिफळ देव आमकां दिता. When I give something to God, surely I will receive His blessings. It is not only we ask God, give me, give me, give me, देवा म्हाका दी म्हणून देवा लागीं मागल्यार मात्र पावना. When I have received something from God, I have to give something to God.
आनी हाका पुरक जावन आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें शिसांनी कितें केलें जेजूक तांची 2 ताणी दिली आमी जाणा जेजूचे सगळे शिस साबार जण पागी जावन आसले दे वर फिशरमॅन आनी फिशरमॅन म्हणटा आसतना आमी जाणा तांच्या लागीं एक 2 आसतलीच तांची म्हणलीच 2 आसली आनी ह्या शिसांनी कितें केलें पेद्रून ताची 2 कितें केलें जेजूक दिली आनी जेजून ती 2 कित्या खातीर उपकारली जेजू कित्या खातीर ती वापरता देवाचें उतर लोकांक परगट करच्या खातीर ती 2 उपकारता आनी त्याच 2नींत बसून जेजू कितें करता लोकांक शिकोवन तो दिता आनी कितें जाता उपरांत तीस 2 पेद्रूक म्हणटा गुंड उदकाक व्हर म्हणटा आनी कितें जाता पयले मासली तांकां मेळोंक ना पूण उपरांत तांकां मासली मेळ्ळी आमच्या जिवितांत असलो मनोभाव आसा जाल्यार देवाक हांव कितें दिवंक तयार आसा जाल्यार खंडीत जावं देव आमकां रित्या हातांनी पाटी धाडिना दोरत्या मापान आमकां दिता म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय देखून म्हजें तें कसलो मनोभाव आसूंक जाय स्वार्थसो मनोभाव न्ही लेट मी बी नॉट अ सेल्फिश पर्सन लेट मी बी अ पर्सन हू गिव्स एवरीथींग फॉर द लॉर्ड म्हाका मेळिल्लें म्हाका पुरो म्हणलें नाका एकामेकाक दिवंक आमी फुडें सरया ह्या संवसारांत जियेता आसतना साबार अवकाश आमकां मेळटात म्हजे लागीं आसले एकामेका लागीं वांटून घेवंक लेट अस शेअर विथ दी अदर वॉट आय हॅव देखूनच आमी आयकल्लें आसा देर इज इनफ इन दीस वर्ल्ड for the man's need and not for his greed ह्या संवसारांत सकड देवान दिलां कितें सकड मनशाक जाय सकड दिलां मनशाच्या स्वार्था खातीर न्ही पूण आज कितें जावन आसा मनीस ताच्या स्वार्था खातीर म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका सॅटिस्फाय जाल्यार पुरो म्हाका आनी एकल्याची पर्वा ना आय एम नॉट बॉर्डर ऑफ दी अदर असलो मनोभाव देखूनच पयले दिसा आयच्या वांजेला मारिफात आमी जोडचें जावन आसा दिल्ल्यान आमी घेता when I give I receive when I give to God surely God will give me back in what way we don't know कितें तरी देव आमकां दितलो देखून आमी कितें स्वार्थसो मनोभाव आमचे थंय सांडी जाय आनी उक्त्या मनान देवाक दिवंक आमी तयार आसूंक जाय दुसरे लिसांव आयच्या शुभ वार्ते मारिफात आमी जाणा जावचें आसा सलवणी आमच्या जिविताचो एक वांटो आमी जाणा फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस आमी सलवल्या म्हणून आमचें जिवीत आकर करचें न्ही सलवणी मुखान आमी कितें करता आमच्या जिवितांत आनी एक दिशा जोडूंक आमी शकता वी नो द वॅल्यू We know what has happened and because of that I received a failure. कित्या खातीर हांव फेलियर जालो हांव जाणा एक भुरगो बऱ्या तरान शिकना जाल्यार अकरेच्या परिक्षेन फेल जालो जाल्यार आपणाक देवान पास करूना टिचरीन पास करूना म्हणून आय कांट ब्लेम द टीचर अँड गॉड बट आय शूड माय सेल्फ इवॅल्युएट माय सेल्फ इट इज बिकॉज ऑफ माय फेलियर आय हॅव नॉट पुट एन एफर्ट अँड बिकॉज ऑफ दॅट in the result I have failed in the exam आणि आयच्या देवाच्या उतरा मारिफात आमी कितें जालें the fishermen they knew तांकां मासली पकताल्यांक गोत्ता आसलें खंय सकड मासली आसा खंय गुंड उदका 2 वरी जंय आमी खंयच्या कुशीन गेल्यार मासली मेळटा बिकॉज दे वर एक्सपर्ट्स पूण कितें जालें मेळोवंक ना निराशेन ते पाटी आयले पेद्रू आनी ताचे सांगाती पूण जेन्ना ते एक्सेप्टेड देयर फेलियर कितें जालें जेजूचें उतर ते आयकलें आनी तांकां कितें मेळ्ळें दोरत्या मापान मासली मेळ्ळी जेजून सांगलें ह्या कुशीन 2 वरां आनी तुमकां मेळटली पळया ताणें सांगूं ना आमकां सकड कळीत आसा तुवें सांगची गरज ना
तूं सुताऱ्याचो पूत न्ही. यू आर नॉट ए फिशरमॅन. यू आर नॉट ए फिशरमॅन. यू आर ए कार्पेंटर सन. अशें म्हणलें जाप आयिल्ली आमकां देवाच्या उतरां मारिफात पळोवंक मेळना. दे लिसन टू जिजस अँड दे डीड द विल ऑफ गॉड. आनी तवळ मात्र बरेंपण तांचें थंय जालें. आमच्याय जिवितांत सलवणी आयली म्हणून निराशी आमी जावचे नाका. आधुनीक दिसांनी अशेंच घडटा. आमच्या बोवारी माध्यमा मुखांत आमी पळयता जस्ट फेलियर, फिनिश्ड. आज महान सायंटिस्ट आनी आसात. एकाच दिसा मारिफात तांणी कितें इन्वेन्शन केल्लें ना. सलवणी आपणावन सलवून तांच्या जिवितांत जैत आपणाल्लें आसा. देखून आमी कितें करया, सलवणी आयली म्हणलें निराशी जावचें नाका. देवाचेर विश्वास आमचो तीर दवरया. आमची मेटां आमी फुडें काडया. तिसरें आयच्या दिसा आमकां लिसांव मेळचें आसा तें आसा आमची सलवणी देवाक ती जैताची जावंक पावता. आनी आयच्या वांजेला मारिफातच आमी जाणा जाता कितें जावन आसा. जर तर ते शिस बरी मासली मेळिल्ली म्हणून आसले जाल्यार तांच्याच कामांत ते मग्न जाता आसले. पूण कितें जालें, मासली मेळूं ना. तांणी 2 आण देगेर दवरली आनी तीच 2 जेजून शिकोवन दिवंक वापरली. पळया, देवाचें उतर परगट करच्याक जेजू ती 2 वापरता. शिसांक फेलियर निराशेन ते आसले. त्याच दोनीर उंचल्या वैरिल्लें बसून लोकांक शिकोवन दिवचें तसलें. तर आमच्या जिवितांत अशेंच घडोवंक पुरो. एक लिसांव आमच्या सलवणे मारिफात जेजू आमकां दाखयता. आमी खंय आसा, खंय आमी सुकोन पडल्या, कित्या खातीर आमी सुकोन पडल्या, आमी कसली वाट आदारल्या. संवसारी संगतीक मात्र आमी लाभलेल्या गी, सर्गींच्या संगतीक आपणावंक आमी प्रयत्न केला गी. ह्या विशयांत आमकां जाणा जावंक आनी एक अवकाश आमकां मेळटा. देखून सलवणी आयली म्हणून आमी निराशी जावचें नाका. देव आमकां जैत जोडूंक ह्या सलवणे मुखांत आमकां आदार दितलो. चवथें लिसांव आयच्या वांजेला मारिफात आमी जोडचें आसा तें आसा देव आमचे सांगाता आसतना आमी कसल्याच संगतीक भिवची गरज ना. When God is with us, we need not fear for anything. आनी हेंच पुरक जावन आयच्या वांजेला मारिफात आमी जाणा जाता जेजू तांचे सांगाता शिसा सांगाता आसलो. आनी ह्या मारिफात कितें जालें, शिसांनी तांच्या जिवितांत जैत आपणायलें. जेजूचें उतर तांणी आयकलें, जेजूचो अनुभव तांणी जोडलो. आनी कितें जालें, तांची 2 तांणी गुंड उदकाक व्हेली आनी तांकां मस्त मासली मेळ्ळी. आमी आमच्या जिवितांत देव म्हजे सांगाता काम करता, जेजू म्हजे सांगाता आसा, तो म्हाका आदार दिता म्हणलें आमी जाणा जावया. जिणयेंत आमी जैत जोडतल्या. संवसारी संगती मात न्ही, वर्ल्डली आमी जावचें नाका. आय रिक्वायर द वर्ल्डली थिंग्स बट मोर ऑफ अटॅचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स इज नॉट गूड. आमकां सक्तांकी संवसारी वस्तू जाय नाका म्हणून हांव सांगना, सक्तांकी जाय. When I am living in this world, I require the worldly things. The more of attachment, the more of selfish motive, all these things, we will keep it away. आमकां कोणाची गरज आसा, देवाची गरज आसा. देव म्हजे सांगाता आसा, खंडीत जावन कितें म्हाका जाय आपणावंक तो आदार दिता. आनी निमाणें आयच्या वांजेला मारिफात आमी पळोवचें लिसांव आसा. सोम्या विणे आमी कितेंच करूंक शकना. If God is not with me, I cannot do anything. Whatever I have achieved in this world is a temporary. The power, the wealth, everything is temporary. देव म्हजे सांगाता ना जाल्यार सोम्या विणे आमी ह्या संवसारांत कितेंच करूंक शकना. तर आमकां कोणाची गरज आसा ह्या संवसारांत येताना? सोम्याची गरज आसा. सोमी म्हजे सांगाता आसा जाल्यार खंडीत जावन आमकां तो काळोखांत पडोवंक सोडचो ना. उजवाडाच्या वाटेन तो चलयतलो. आमकां तो पिडे शिडे वेळार निराशी करचो ना. आमकां तो धैर्यान तो भरतलो. एका रितीची नवी दिशा आमकां दितलो. तर सोम्याचो अनुभव जोडूंक आमकां आमी तयार करया. सोमी म्हजे सांगाता आसा, खंडीत आसा.
तसो अनुभव हांवें जोडूंक आसा. ताका हांवें म्हज्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक आसा. केवल म्हजें काम म्हजें म्हणलें मात्र हांवें चिंतल्यार पावना. थोडो वेळ तरी सोम्या सांगाता करसूंक, सोम्याक दिवंक हांवें तयार आसूंक जाय. आमी थोडे फावटी म्हणचे आसा म्हाका थोडो वेळ तरी इल्लो वेळ सोम्या संगी करसूंक म्हाका पुरसोत ना. आय हॅव नो टायम. एवरीबडी सेज. But God has given us a time. I have to make use of the time. Which time, what time, केदाळ हांवें दिवंक जाय तें हांवें जाणा आसूंक आसा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे सकड लिसांव आमकां कितें करूंक आपोवणें दितात. सोम्याच्या मिसांवान संपूर्ण रितीन वांटेली जावंक आमकां आपोवणें दिता. तर सोम्याचें मिसांव कितें म्हणलें आमी जाणा जावया. सोमी म्हाका कित्याक आपयता, कितें करूंक आपयता. एक याजक धार्मीक जावन दिवची सेवा दुसरीच आसा. सांगाता कुटुंबा जिवीत बांदून हाडून म्हजी एक जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक की सोमी म्हाका आपोवणें दिता म्हणलें आमी जाणा जावया. आनी ह्या म्हज्या मिसांवान जैते वन जावं सोमी म्हाका खंडीस आदार दितलो. असली वाट धरूंक, असलें जिवीत जियोंक येवकरिस्तान उंड्या आनी वायना रोपी हाजेर जावचो जेजू म्हाका आनी तुमकां आदार कृपा फावो करून दी म्हण मागया. मोगाच्या नादान पडून, मोगाच्या धावान पेटून, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांच्यो. मोगाच्या नादान पडून, मोगाच्या धावान पेटून, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांच्यो. मोगान तुवें आमकां दिल्लें, धन दिल्लें सगळें आमचें. वांटून घेवच्या तुगल्या मोदें, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या धावान पेटून, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांच्यो. कोणान आमी येता, वायन कोंडो पेटोवन दिता. सर्वोस आमचें समर्पिता. आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या धावान पेटून, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांच्यो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपतभेदा देवा बापाक मनता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पोतान धरली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जमनींत वपल्या गोवांच्या खण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो.
ह्या समोनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक पाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्या एक काशा परजा तूं जमयता जाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या
उगडासा करात. भावार्थ सोगुट परगट होया. जीवन साला जेजू जीवन साला बापा आमचे सडवणे पासत तुझ्या पोतान सोसल्या कष्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरकार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पोताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तिसोपती जुजेच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूताच्या आणि वैभव विरक्त साक्षांच्या विशेष रितीनं सालोरेसाच्या आणि समेस्त भक्तांच्या संगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायसांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या वेणवण्याचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुज्या उज्जेर तुवें एकठांय गेल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शेपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मैपासांत तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजे महिमा बघून सस्नाक जदोश जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकळ येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमचे दिबातकां आमकां आनी आमकां काळीन पडोवंक दिनाका वायट आनी आमकां निबळ. सर्वेस्परा सर्वायटंतली आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्त जे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय
आणि सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. माया मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढलेले आमची देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या बर प्रकाशांत राव मोजे सांगाता. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या बर प्रकाशांत सर्गीच्या राव मोजे सांगाता. स्वीकार करून या काळजांत म्हज्या उद्रेगांत रावता सोम्या तुका. काळजांत तूं ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी परतन्या. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या बर प्रकाशांत सर्गीच्या राव मोजे सांगाता. Page number 200. 200.
Santang din wasta isomnya Tobe kelya serukara Jivitamche samarpita Sevente povitra somya makta Apurya samsara ankarasti Shiguni maiba fawo keli Bau boyni sungi kutam gile Erga isomya प्रार्थुह्यां जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवी भाग्यवान लॉरेसाच्या काळजापरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भावा बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपराद्यांक उगड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आणि अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची मोडूपकार आयचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ले मानादीक बाप अश्विन अरान्ना दिरोक्तर देव आपोवणे केंद्र उडपे देसीस तांकां तुमचे नांवे हांव आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता थँक्यू फादर आयच्या दिसा तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बेसिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर आर्थीक कुमक अर्गा मिसां त्या सवाची मिसां दिवंक आसात तर बेसिलिकाच्या स्टॉलांत संपर्क करचें थंयसर बेंजार केल्लें मीठ आनी धर्मीक वस्तू तुमकां लभ्य आसात हप्त्यामध्ये हर एका दिसा आत्मीक समालोचनाक वा कावन्सिलिंगाक याजाक मेळटात तुमी दयेकरून अपॉइंटमेंट काण घेवन येवचें कुमसार आनी वांजल राजारा खातीर याजाक सदांच लभ्य आसात जेवण इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन कुमसाराच्या मटवांत आसा दयेकरून तुमी सगळ्यांनी जेवणून वचूंक विनंती बेसिलिकाच्या योजना खातीर तुमचें दान तुमी स्टॉलांत दिवयात आल्तारीक आयिल्लें दान ऑस्टिन फर्नांडीस नकरे 5000 अविना अरुण सिक्वेरा उडपी 2000 नेशा एन डायस गोंया 26,000 रोनाल्ड प्रवीण लोबो परपाडी 1,00,000 प्रेसिल्ला ई लुवीस कल्याणपूर 20,000 मोंती मतायस किरें 5,000 रंजीत गागा कणाजार 3,000 ग्लेन फर्नांडीस आनी कुटुंब कुवेट 2,500 जॉस्फिन मिनेझस आनी कुटुंब उडपी 1,000 लॅन्सी शैला आनी कुटुंब संपिगे 1,100 शरल आनी मेलिटा पिरेरा हिरगान 5,000 जेवणा वरवीं दान दिल्ल्या शर्मिला डिसोजा आनी लिडिया डिसिल्वा कारकोळ तांकां देव बरें करूं आतां याजक मनाची वात वांटतले ताचे पयलें ताचेर आशिर्वाद सर्गींचे बोधायळा बापा प्रत्येक रितीन तुज्या उदारपणाचे देणे आमकां फावो केल्या गर्गां दिता उदार मनाच्या आनी आमकां आयच्या दिसा जेवणाचे प्रायोजक आनी जेवणावंतीक दिवन मुद्दम दिवन सहकारीक तुज्या आशिर्वादांनी बर तांकां आनी तांच्या कुटुंबदारांक तुज्या बेसावांनी बर आनी तांकां दोडत्या मापान सर्वांत प्रतिफळ लाभय आनी ह्या वाती मुखांतर तांच्या जिणयेंत आनी तांच्या कुटुंबांत तुजो उजवाड फांकोवन दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं जेवणाचे प्रायोजक ब्लेन अँड लेविशा क्वार्टर्स अबुधाबी जेवणाचे प्रायोजक ब्लेन अँड लेविशा क्वार्टर्स अबुधाबी जेवणाक वंती घेतिल्ल्यांची नांवां जेस्टन मस्करेनस नक्रे जेस्टन मस्करेनस नक्रे
लेस्टर जॉय फेर्नांडीस बेळवाई, लेस्टर जॉय फेर्नांडीस बेळवाई, मेल्कम लोबो आणि मेलिशा लोबो मुंबई, मेल्कम लोबो आणि मेलिशा लोबो मुंबई. सालोरेसाक मागणे एजैत वंत मारतेरा सालोरेसा तरण्या प्रायस बवार्ता खातीर कठीण कश्ट सुसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कालते मागणे वर्तपात येणेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बवार्त तेर बरवसो देवासोनी आमच्या पेलासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळ अशें कर आमच्या सर्व आत्मिकांनी संवसारी बडयला थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्या पिडेशिरेन आनी कश्ट अनवरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवार्थ्यांक आनी भवार्थ्यांक शेळिल्ल्या सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन सालोरेसा मुखांतरे लाभल्या सर्व उपकाराक अर्घ आमी दिता साबार जाणांक विविध उपकार मेळ्ळ्याक अर्घां दितात बरें काम फावो केल्ल्याक बरी भलायकी लाभल्याक जवळ्या भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्याक कॅनडाचे PR मेळ्ळ्याक एकल्याक सांबाळांत इन्क्रिमेंट जाल्ल्याक काम मेळ्ळें काम केल्ले पयशे फाटी मेळ्ळ्याक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्याक ECG नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू मोगलाब तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू सबारते सवा हांगासर आसात गर्भांत आसच्या भुरग्याची वाडवळ बऱ्यान जावंक 9 जाणांची मानसीक पिडा गुण जावंक एकल्याचे हर्निया दोगांचे वेरिकोस वेन गुण जावंक 40 जाणांच्या कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक 80 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 60 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 25 जाणांक बरी सैरीक लागोवंक 21 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 11 भुरग्यांनी वडिलांक कालती जावंक 14 जाणांची कोर्टाची केस इत्यार्थ जावंक 6 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक 4 जाणांचे बें पयस जावंक आमी सांगता गावया दया तुची दाखय आमचे येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातेवणा सा आपोडाणी गुण कर आमकां येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव पाथेवन रावलां दया तुची दाखय मोचेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पाथेवना सा आपोडाणी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावलां 8 जाणांचे आर्थीक समस्या परिहार जावंक 13 जाणांक बरी न्हीद येवंक 15 जाणांनी आमाल पिळवणे सोडूंक 20 जाणांक मतीचे समाधान मेळोवंक 8 जाणांनी वायट चिंतमातावन सुटका मेळोवंक 15 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 6 जाणां जोड्यांचे काजारी जिवीत बरें जावंक 40 जाणांक बरें काम मेळोवंक 10 भुरग्यांनी मोबायलाक जाल्ल्या एडिक्शनांतून पयस सरोवंक क्रशी बरी जावंक 20 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक 7 जाणांचे पोट दूख गोमटे दूख गुण जावंक 12 जाणांचे पेंकाड दूख दोगांचे मायग्रेन 7 जाणांचे पाडदूख गुण जावंक 4 जाणांचे गॅस्ट्रीक बावळांची दूख स्पॉन्डिलायसिस
दोगांच्या पायांतले किळे सम जावंक सामकोळ आंगात तावन पयस सरूंक आंगार पडलेली कातीची पिडा ना पयस जावंक 15 जाणांची शेळ 12 जाणांची कोंकली गुण जावंक 5 जाणांचो ताप गुण जावंक 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक तेगांची किडनी पिडा गुण जावंक सांगता आमी मागून गावया. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू. Apor Jesu, Apor Jesu, दैविक उतरण तुझ्या Apor Jesu, Apor Jesu, Apor Jesu, दैविक उतरण तुझ्या Apor Jesu. 25 जाणांची हातापायांची गांठी दूख गुण जावंक 10 जाणांचे डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 7 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 18 जाणांची एलर्जी गुण जावंक 7 जाणांची हार्टाची पिडा गुण जावंक चोरी जाल्ले भांगार सुरक्षीत पाटी मेळोवंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे वाडी समेत पाटी मेळोवंक घरा जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 25 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक 13 जाणांचे रीण फारीक जावंक 4 जाणांचे पयण बऱ्यान जावंक एकल्याचे बिल्डिंग रिकन्स्ट्रक्शनाक वचोवंक 13 जाणांक कामांत भद्रती मेळोवंक आनी सांबाळ पाटी मेळोवंक 8 जाणांनी दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी दिवंक 10 जाणांचे भुरग्यांचे हट पयस जावंक राग पयस जावंक 6 जाणांक बरें घर फावो जावंक 15 जाणांक वायट सवयेंत सुटका मेळोवंक 4 जाणां भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक 2 भुरग्यांचे ऑटिझम समस्ये परिहार जावंक सांगाता आमी मागोन गावया. Tumo soy ismogaso harye garche maka pauso tumo soy ismogaso harye garche maka pauso tuझे हवा kita Jesu mogala तुझे हवा kita Jesu mogala कष्टांची मोडा मुझे आईला वेळा तुझे रावपाक येता जेसू मोगला. प्रत्येक तेसावन दोन आमकां मागोंक सांगला एकल्याचे काम परमनंट जावंक एका भुरग्याचे HB आनी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एका भुरग्याच्या पोटाचे स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेगांच्या पांयांक बोळ मेळोवंक एका वर्सांत हांव काम नातल्या एकल्याक काम मेळोवंक ह्यांच्या सर्व गरजां सोमे आमच्यो खासगी गरजो समर्पण दिवया. सालोरेसा वयर पातयेणी दवरना हांगासर आयिल्ल्या आमी आमचे सर्व आशा आमचे सर्व आकांक्षा ताका समर्पण दिवया. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಲಿ. ಕಾರ್ಕಳ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಹರಿಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೀಡಲಿ. Let's surrender all our pains and troubles in the hands of God. Let's surrender all our intentions and prayers. Let the Lord heal us. Let the Lord hear our prayers. Ba Yesu Deva ba ennatmakke ba devani baralu ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ
बा येसुदेवा बा येसुदेवा बा என்னாத்மக்கே பா தேவானி பரலும் பாழெல்லாம் ஆனந்தமே பா येसुदेवा शकी भावार्थाप्रमाणे बरे क्रिस्तांची निशियो बागी मरण मरण सरगार तुझे सांगता सस्नाक देवाक होगळसूचे बाग आमकां सोमेस्तांक फाव कर आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. Amso disporto graça sankhandi ani amche suklela amchita तशी तू आमच्या कामगोस आमकां ताणें पडोवन दिनाका पण वायट आनी आमकां नेव. Sa Lorenz martira ma pasot vinati कर. त्या बसीने कमी पोहोचवू चिकाथी प्रार्थुयाम ये सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उजाचेर सहित वर्ष तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केणां आमी पालवशें कर म्हूण आमी लालन मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. आता ह्या वक्ता याजक पिडेस्ताचेर विशेष रितीन मागणे करतलो. आमच्या कुडीचे आणि आत्मीक आणि मोतीची पिडा सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या घरांनी आसता पिडेस्तांक आस्पत्रांत वळवळच्या पिडेस्तांक आणि कोणच्या पिडेस्तांनी आमकां मानच्या पासून मागोवंक सांगलां गे तांकां आमी ह्या वक्ता सोम्याक आणि सालोरेसाच्या पांया मुळांत समर्पण दिवया आणि सोम्याचो आदार मागया. सोम्याचे नावे आमचो आदार पाणे रस्ता सर्ग आणि संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि मुजी बोप तुझे सशीन पावून घे. सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सासण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतोन कश्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडल्या सर्व बानपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तांव पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्तां सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बजिलिकान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशी शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावं जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचनो आता याजक तुमचे कुशीन पवित्र उदक शिमटायतले ताचे उपरांत तुमकां पवित्र तेलान मागतले. ह्या वेळार सोमी आमकां शुद्ध करून दी, नितळ करून दी, आमची अंतस्करणां तो परत्यांनी बांदून दी म्हण मागता आसतना आमचे सर्व पिडे शिडेतावन गुण जावं दी म्हण विशेष रितीन आमी मागया.
तुमच्या गुमानाक येवच्या मंगळारा सप्टेंबराच्या 9 तारखेतावन 15 तारखे मसर संजेर 4:30 वरार सलवी आसतली. मोरयेचे 7 दुखे विशांत आमी नियाळ करतले. 4:15 वरार 4 कालाक तेर सारम जाता. ताचे उपरांत मिसाचे बलिदान. पवित्रज्ञा आमचे तोंड देवोन ये ते लावची सुचा दैवीक मोगा आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर दैवीक ज्ञानाच्या Urben tumbor divon tuji deni Shili amchi Kristi chili Urben tumbor divon tuji deni Ekotam so sada vadai sadai Ekotam so sada vadai sadai Bavarta divo तुझे कृपेन सळई बावार्ता दिवो तुझे कृपेन सळई दैवीक ज्ञानाच्या पवित्र ज्ञान आमचे तोंड देवो तेला आमची सुचा दैवीक मोगा आमकां तूं रुपीत Limona rakon asa gaeling kalza ashiv asa limona rakon asa gaeling kalza ashiv nasa moga ujan tuja tias gunkar संतोषन बरोन चिनी पावन तुमकर संतोषन बरोन चिनी पावन तुमकर दैवीक ज्ञानाच्या पवित्र ज्ञान आमचे तोंड देवो तेला आमची सुचा दैवीक मोगा आमकां रुपीत आमकां तूं रुपीत ताळे उबान उरपेन काव्या मोगा परमित देवाक नावाड्या फावो केल्या आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटोवन गितां गाव्या मार्तीरपण आपणाव शांतीपण जोडले देवा मोगान पेटोवन प्राजीत आदारले
देवाक मेसवालोय दैवीक देण्यानी सोपलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलो ताळे उबान उरपेन गावया मोगा परमेश देवाक नावाडया फावो केल्ल्या कामकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटोवन गितां गावया ताळे उबान उरपेन गावया मोगा परिमित देवाक नावाडया फावो केल्ल्या कामकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटोवन गितां गावया मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां जेजूच्या पवित्र कळसा आम्हा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा भगवंत करसुचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.